मंगळार 7 नोव्हेंबर. मुखेल वड. कोश्टां दोगडांनी तीर रावात, थांबोनासतना मागणें करात. नियाळाक आदार. आमी आयकलां, वाचलां, पळयलां फाटीं मारिंपूर गांवांत आमच्या क्रिस्तांव भावा भयण्यांक घायाळ केल्लीं, जिवेशीं मारलीं, घरां लासलीं आदी इतले तांचे कोश्ट वाडत आसात. तरी पूण तीं आपल्या कोश्टां दोगडांनी तीर रावन भावार्थान देवाक मागणें करतात. पयल्या वाचपांत भाग्यवन पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा, देवान आमकां जण एकल्याक वरगूण दिल्यात, शिकोवपाचे, संदेश दिवची, दयाळ करण्यो आदी. दुसऱ्यांचेर अधिकार दिल्लो आसा जाल्यार तो बरे भाशेन पाळचो. देवान आमकां दिल्यात ते गूण आमच्या मागण्यांक तीर रावन आमचे गूण बऱ्या वावराक आनी देवाक मानतात तशें वापरूंक गरज. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, जिवितांत वायट आसा तें संवसाराचे गिरेस्तकाय एकठांवून दुसऱ्यांचें तें आपलें करून लबडल्यात जाल्यार तें सोडून दिवया आनी देवाक मानवलोलीं जावया. तेन्नाच आमी देवाचें जेवण चाखूंक पावतले. वायट केल्यार हें जेवण चाखूंक पावचींच नात. दुसऱ्या उतरांनी सर्गीचें राज भोगूंक पावचींच नात. आमी आमच्या घरांत, वावराच्या जाग्यार, उतरांतल्यान, करण्यांतल्यान बरीं देखीचीं जावंक गरजेचीं. आमच्या भावा भयण्यांक कोश्ट दोग दिवन तांचे कोश्ट वाडयतात तेन्ना आमकां शांती आसना. बरें करता आसतना आमकांय जायते कोश्ट दोग आसतले. मागण्यांत तीर रावन बरो वावर फुडें व्हरुया. म्हजो थाराव. कोश्ट दोगदा वेळार पासून मागण्यांतल्यान तीर रावन हे कोश्ट जेजूक भेटयतलो.